आमदारान म्हाका रिक्वेस्ट केली की ज्या तरेन आमी श्रमदाम जो कन्सेप्ट आमी काणकोणांतल्यान सुरवात केलो, आमी सांगें केपें फोंडा ह्या भागांतल्यान सुरवात केलो, तो फुडें वचून जो आसा न्ही तो मये मतदारसंघात सुरू करचो अशें तांचे संकल्पना आशिल्ली आनी ताका फाटबळ दिवपा खातीर दृश्टिकोनांतल्यान आज हांव प्रत्यक्षांत आयिल्लो आसा। प्रत्यक्षांत घर आमी देविताबाईचें घर पळयलें, पावसांत तेजें घर जें पडलें आनी तें घर उबें करपाची ताकद तिका ना आनी ती आमच्या श्रमदाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे कार्यकर्ते म्हणजे हांव एकटो म्हणून न्ही, आमदार अशें म्हणून न्ही, की श्रमदाम जो कन्सेप्ट जो आसा तो कन्सेप्ट जुन्या पद्दतीन जे आसा की लोकांक पयशांक म्हत्व नासतालें, लोक गांवचें गांवपण मनीसपण आनी गांवांतलेच लोक एकामेकाक जगोवपाचो प्रयत्न करताले, तीच संकल्पना रिएस्टाब्लीश करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे हें घर आमी लागीं आत्ताचे सादारणचे 1-2 म्हयने मातशे आमी बाकीच्या सगळ्या कामां व्यस्त आसतले, म्हणजे लोकोत्सव आनी बाकी आनी कन्सर्ट आसा, बरोबर आमी डिसेंबराच्या 15 तारखे उपरांत हें घर आमी पयलें घर घेवपाचो निर्णय आज घेतलो आसा आनी आमकां श्रमदाम कन्सेप्टा अंतर्गत घर बांदपाक वेळ लागना, सादारणचे एक महिने किंवा 1.5 म्हयन्या भितर आमी घर कंप्लीट करून वचूंक शकता। मग ती आमची स्ट्रेंथ आसा आनी ती स्ट्रेंथ परत एकदां आमी हांगची अन्य घरां डेवलप करपाची वॉलंटियरांची एक संख्या आमकां जाय आनी ती पयली आमी ह्या 1 म्हयने भितर आमी उबी करतले। लागीं आमदारा उदक आमी चर्चा जाल्ली तेन्ना सादारणचे 500 वॉलंटियर समजा आमी ह्या भागांक जर मेळ्ळे आसत जायत न्ही, जाल्यार जी गती आमी काणकोणांतल्यान दिल्ली आसा तीच गती आमी हांगाय दिवपाक शकतले आनी दीन दुबळ्या ताश निराश अशे जे लोक आसा आमचे भाव आसा त्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करपाचो निर्णय आमी सगळ्यांनी घेतलो आसा। तें घर पुराय करपाच्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करतले। हांव इतलेंच म्हणन सगळ्याक तिकाय एक घटसाण दिवं दी, कारण तिजें घर ती घर पडटकच थोडीशी निराश जाली, म्हणजे कशें जातलें काय आपणें तिजो हाली फाटल्या कांय काळा वयल्यान तिजो पुतूय गेल्लो आसा, त्यामुळे एकंदर एक आधार जो आसा खंय तरी तिजो हरवल्लो आसा। अशा स्थिती वेळाचेर जर फुडले 5-10 वर्सां ती घर बांदूंक शकना आसत जर जायत न्ही, जाल्यार अशा लोकांक आदार दिवपाच्या दृश्टीन ह्या श्रमदान योजनेचे आमी प्रयत्न करता आनी निश्चितपणे आमी सगळे जाण कार्यकर्ते आसा न्ही फुडल्या कांय काळा भितर प्रत्यक्षान काम सुरू करतले आनी तें घर कंप्लीट करून आमी दितले। त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्यो तिका आमी ह्या आजच्या हातूंतल्यान एक विश्वास दिवपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न करया। हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक मागतां आमी हे कार्यकर्त्यांची अशा प्रकारचे समाजातल्या दीन दुबळ्यांक काम करपाच्या दृश्टिकोनान जो एक विचार आसा तो विचार आमी सबंद मये मतदारसंघाच्या आमचे वेलविशर आसा हितून आसा ताजे पळय पावया आनी अशा कार्यकर्त्याच्या समूहाच्या माध्यमांतल्यान अशा तरेची घर तिजेंच घर न्ही अन्य घर बांदपाची ताकद आमकां मेळूं दी अशें हांव व्यक्त करता। शिरगांव गांवांत आसा आनी आमच्या बरोबर गोंय राज्याचे सभापती श्री रमेश तवटकर सर आमच्या मतदारसंघान आयज एक विजीट दिवपाक गेल्ले, सदिच्छा भेट दिवपाक गेल्ली। काही दिवसां पयलीं हांवें सराक एक विनंती केल्ली, जी श्रमदाम ही योजना आनी तेच्या अंतर्गत जे तुमी लोकांक निवारा दिवपाचे जे संकल्पना तुमी चालू दवरलेली आसा, हे संकल्पनेचो पडसाद आमच्या मय मतदारसंघात पडचो अशी निवेदन आनी एक रिक्वेस्ट तेंच्या कडेन हांवें मांडलेली आनी त्या संदर्भान सरान म्हाका तेन्ना उतर दिल्लें आपूण येतलो आनी ह्या योजनेचो लाभ मयेकारांक जावचो अशें तेंच्यांनी म्हाका एक उतर दिल्लें आनी आयज त्याच संदर्भान आयज मान्य सभापती श्री रमेश तवटकर सर आमच्या बरोबर उपस्थित आसात, सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आसात आमचे। आयज आमी देविता गांवकर यांचे जे घर हांगासर पावसान जो फुडलो भाग आहा तो कोसळ्ळो आनी त्या टायमार आमी हांगासर येवन तांकां एक आश्वासन दिल्लें की तुमच्या घरा संदर्भात आमकां जो विचार आमी केल्लो आहा त्या विचाराक आमी पूर्ण करून दिवपाक लागून म्हणजे हे जे वास्तू आहा ती परत रिबिल्ड करून दिवपाक, परत बांदणी करून दिवपाचो प्रयत्न आमी करतले। आयज आमच्या प्रयत्नान किंवा आमच्या सगळ्या असंख्य कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नान किंवा सरान दाखयल्ल्या सहकार्यान हे घराची आमी परत उत्पत्ती करपाचो तो निर्णय घेतलेलो आसा। ताका अनुसरून सर आयज आमकां जे सहकार्य दिवपाक येयल्ले आहा त्या बद्दल हांव मना काळजानसून सराचें अभिनंदन करता, आभार मानता। तुमचें नांव कितें? देवता गांवकर। केन्ना ही घडणूक घडलेली आनी तुमचें घर मोडलेलें? जुलैच्या 15 तारखेर। सो तुमकां आतां आश्वासन दिलें कशें दिसता? बरें दिसता।